शेनवारा पिळण पंचायतीन बाटा शोरूम ते अल्वारो पार्क मेरेनचो रस्तो बांधून ताचे उक्तावण केले। गांवची उदरगत हो पंचायतीचो मुखेल उद्देश म्हण या वेळार पिळणचे सरपंच अमरनाथ गोवेकर उलयला। RDX गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। पिलन पंचायतीन हो फ्रॉम बाटा शोरूम अप टू अल्वारो पार्क रोडाचे इनॉग्रेशन केल्लें आहा। हो एक लॉंग पेंडिंग हांगा रेजिडेंसांचो आसलो की हांगा रस्तो जावचो म्हणून खूब वर्सां जालीं रस्त्याचें काम चडशे रस्ते जाल्ले पण हे आमचे थोडे लेफ्ट आउट रोड्स उरलेले तेजे आयज आमी इनॉग्रेशन करून फुल स्विंग वर्क चालू आहा। आयजूच हो रस्तो आमी कंप्लीट करपाचें आमचें एक ध्येय आहा। तशीच अशी आनीकूय खुबशीं कामां पंचायतीन हातीन घेतलेलीं आहा। 19 डिसेंबराक आनी एक पंचायतीच्या फुडल्यान एक ब्युटिफिकेशन आमचे पेवर्स बीन घालून एक इनॉग्रेशन जावपाचें आहा। तशेंच एक वेल सावळ्या हांगा एक जावपाची आसा। तशीच ओपन स्पेस आहा थंयसरूय पेवर घालून अशी कामां पंचायतीन खूब घेतली। अशे रस्ते ओपन स्पेसी आहा त्यो डिवेलप करपाची ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ पिलन गांवचो जावचो एकूच उद्देश सगळ्या मेंबरांचो आहा। म्हाजो एज अ सरपंच आहा, आमचे लोकल रेजिडेंट्स सगळ्यांचो सपोर्ट बरो मेळटा आनी बरी कामां जाता। विकास हो एकूच ध्येय आहा आमच्या पंचायतीचो सगळ्या आमच्या वांगड्यांचो। फाटली चार वर्सां जालीं हांगासरल्या रेजिडेंट्सांचो डिमांड आसलो हो रस्तो जावचो म्हणून आनी ताका लागून आमी पंचायतींच्यान दोनदा ही पयली फायल PWDक धाडलेली पूण कितें ना कितें कारणाक लागून फायल परत येवपा लागली। ताका लागून मागीर फायनली पंचायतीन डिसिजन घेतलें की हे पंचायत फंडांच्यान हें काम करपाचें आनी हें काम आयज जाल्लेलें आसा। हेजे क्रेडीट सगळे आमच्या पंचायतीक वयता, सरपंचाक वयता, पंचायत मेंबराक वयता, लोकल पंचायत वॉर्ड मेंबराक वयता आनी हांगासरल्या रेजिडंट्सांक वयता कित्याक ते आमच्या फाटीक सदांच आसलेले की हें काम केन्ना करता आनी हें आयज काम जाता म्हणून म्हाका खूब बरें दिसता। And I thank our Sarpanch, our Jilla and our Panch member who supported me to help these people from the Alvarpur to do the road work. I thank them very much for supporting me and I'm I'm waiting for that all my works which I'm since for 5 years that they can help me. आम्ही खूप वर्सां वाट पळयली हांगा रोडाक लागून खूब लोकां कडेन रिक्वेस्ट केले इवन पयलीं जे मिनिस्टरा कडेन सुद्दां मेळ्ळे आमी परंतु आमकां येस आयलो ना। आतां आमकां हे आमचे बाब हांगा निवडून आयल्या म्हणजे हेकाच श्रेय दिवपाचें म्हाका दिसता। बाकीच्यांचें आसा पूण ही हांगा आयल्या हिका लागून आमचो जालो असो म्हणटा हांव।